आयज म्हाका सादारणशी 50 क्रॉस जाल्या। आयज जे म्युनिसिपल मार्केट बांदता ते बरोबर बरी गोष्ट कित्याक लागून थंय कोसळपाचो बरो चान्सीस आसा। पूण आमी आयज म्युनिसिपालिटी कडेन मागों येयल्ले की ते बेगीचे बेगीन आमी जे लोक पळय वेंडर्स जे नुस्तेकार आसा सगळे ते बसता न्हू तांकां योग्य हितून दिवचो असो एक म्हाजो प्रयत्न आसतलो। फुडले बाकी ते हांव हेजे कडेन सोपयता। कितें इशू घेवन जाला? इशू म्हणजे असो कांय ना, ओन्ली दॅट ओन्ली थिंग मार्केट आहा पळय ती भरपूर ओल्ड स्ट्रक्चर आहा, सो ते आतां रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाता। सो रिकन्स्ट्रक्ट करून कितें केलां तेंच्यांनी आतां ते मातशें ते सगळ्यांक फीश वेंडर आहा पळय तांकां भायर करून पार्किंगेन केला। पूण केलां पळय एज पर फीश वेंडर्स कन्विनियन्स तशें कांयच करूना, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जाय आसलें तें कांयच करूना तेंच्यांनी। सो आयज कितें जालां तांकां बसतलो जागो इल्लोच दवरला, कित्याक लोकांचो आहा 4-5 मिटर आनी तांकां सगळ्यांक 1-1 मिटर घेवन बसून तेंचे थिंकिंगान बसून ते मार्केट जातलें ते कमीत कमी 3-4 वर्सां तरी लागतली। सो बिजनेस करतलो जाल्यार ते 1 मिटराचेर पॉसिबल ना। सो आयज जस्ट आमी चॅरपर्सनाक सांगूंक गेल्ले की जो आमचो जागो आहा पळय तितलो 4-5 मिटर आहा पळय तसोच दिवचो म्हणून, कित्याक ही 1 आनी 2 विकाची गजाल ना, ती कमीत कमी 4-5 वर्सां मार्केट बांदपाक तरी लागतले ते, कित्याक तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंट लेंदी आसता। सो त्या प्रमाणे आमी तांकां आयज तांकां हेका चॅरपर्सनान सांगलां। सो चॅरपर्सन एग्रीवूय जाला, तो ताणें सांगलां फाल्यां आमकां एक 10 सुमार मिटींग घेता आनी तांकां सांगलां परत रिसर्वेवू करा आनी इन रिटर्न तेणी दिता म्हणून सांगलां। सो कित्याक फाल्यां परत मार्केट जेन्ना बांदतले तेन्ना जे कोण एक्जिस्टींग वेंडर्स आहा पळय पयलींचे तांकां जितलो जागो आहा तितकोच तांकां परत न्यू मार्केटानूय मेळटलो। सो तांकां आनी प्रॉब्लम जावपा ना। सो तांकां पयलींच आतांच इन रिटर्न तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलां। जे वेंडर्स आहा तांकां जी कार्ड दिली आहा ती कार्ड सगळ्यांनी घेवन येवची केन्ना। सो तुमकां दिसना की ते मार्केट बेगीन बांदचें म्हणून, कारण इतल्या डेंजर परिस्थितीन मार्केट आसा ते? बरोबर ते जाल्ले आसा, पूण ते भशेन ते मार्क करून गेल्या, पूण ते सद्या तरी भायली जी पळय प्रोसिजर आसा तो आजून सारको मेंटेन जावना। भितरले जो प्रोसिजर आसा तो भायर ना, उदक सारकें ना, लायट हे जावना अजून। त्या खातीर ती बेगीन फाल्यां जे तेंच्यांनी मिटींग आपयली त्या मिटींगे आमी कितें फुडलो प्रोसिजर करतले। म्हणजे प्रॉपर फॅसिलिटी तुमकां दिवन मागीर ते मोडचे अशें तुमचें म्हणणें आमचें सारकें। मार्केट बांदूंक जाता, पूण थिंग इज दॅट कितें आहा तो मार्केट बांदता पळय ते फीश वेंडर्स प्रेजेंटली आहा पळय तांकां मातशें कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां शिफ्ट करता पळय ते करुया म्हणून। कित्याक आयज कितें आमचो आहा 4 मिटर जागो आहा, पूण थंय मार्क केल्या पळय 1-1 मिटराक एक अरावंड तुमी 100 to 150 मिटराक तुमी तो बॉक्स केला भायर पार्किंगेन केला पळय, तितून एंटायर मार्केट आहा पळय ते बसोंक शकना, शक्य ना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आमकां थंय तागडी येतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाय, चार्जिंग करून जाय ताका एवरी डे, ती ना। वॉटर सप्लाय ना, उदक आसा तें भितर आहा थंय पंपांतून ते थंयसून घेतात ते भायर ना, कित्याक फाल्यां हांगा काम स्टार्ट केलें ते आमकां उदक थंय वचपाकूय मेळपाना, पत्रे मारतले सगळे जातले तेवूय करूंक मेळपाना। सो ही फेसिलिटी कांयच ना थंय। आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केलां, आमची मार्केट कमिटी आशिल्ली आनी चीफ ऑफिसर एम ई सगळे आमचे MI वचून आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें। आमकां दिसलें की ती बिल्डींग जी आसा पळय न्ही मार्केट, ती फीश मार्केटाचो जो तो भाग आसा तो बरो ओल्ड जाल्लो आसा। 1984 म्हाका दिसता तेजी फावंडेशन नाशिल्ली त्या वेळार ती बिल्डींग 1984 ती जाल्ली त्या वेळा वयली। सो आनी सायडीचो भाग आसा तो खसपा लागला, असो देंवपा लागलो, म्हणजे ताका लागून आमी स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करपाक धाडला आनी आमकां जाता तितले बेगीन ताका थंयच्यान शिफ्ट करपा लागून आमी फुडल्यान मार्केटाचो बेजमेंट पळय आसा सगळी बेजमेंट पार्किंगान एक सायड आमी ते काम करून घेतलां, लायटी बिटी घेतले आमी, तो फ्लोर सगळो क्लीन करून घेतलो सगळो आनी थंय आमी शिफ्टिंग करपाक सोदताले। आज ते इन्स्पेक्टर गेल्ले आमचे हें करपाक तांकां सांगपाक। सो ते सगळे आयिल्ले हेका लागून कितें जालां, जे लिस्ट आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन वेंडर्साचे फीश वेंडर्साचें लिस्ट पळय आसा तांकां कोणा 1 मिटर, कोणा 2 मिटर, कोणा 3 मिटर अशें प्रत्येकाचें नांव फाटल्यान तो असो जागो आसा तांकां 1-2 मिटर, कोणा 3 मिटर असो आसा। सो ते म्हणटा कितें जाणां आमकां जागो आतां प्रमाणे मातसो ताचो हें वाडला, बिजनेस वाडला आनी कोणाचे 2 मिटर कोणाक जागो पावना, 1 मिटर पावना म्हणजे कशें
नुस्तें विकता पळय ते तांची बॉक्सां हे घेवपा लागून सो तेणी एन्क्रोचमेंट केली तेणी कोणे तो तेणी त्या वेंडरांनी एन्क्रोचमेंट ना केली तेचो जागो पळय आसा न्ही तांकां दिल्लो आसा तो ते प्रमाणे तितलोच मागता ते भायर सोपो मागता. कितली जाता ते सोपो हां सोपो मागीर तो आतां वाडयल्ले दिता ते काय पयलींचे ना दिता पयलींचो कितें हेचो आसा मागीर पयलो तो आसा दिता. तितलोच मेळटा तो तितलोच आमी घेतलो सांगा आतां टेम्पररी हे केली हय तांकां आमी दाखयलो जागो सुद्दां तांकां दाखयल्लो आसा टेम्पररी आमी कितें तरी अरेंजमेंट ते रेडी जाल्या वयले जो आतां गणपती पुजता पळय न्ही ते सायडीच्या वरता आमी ते सायडीन तांकां खंय तरी आता मेन इशू आसा आनंद बाब तो म्हटल्यार मार्केटाचो मार्केट हे केन्नाय थंयच्यान कॉलेप्स जावपाक शकता बरोबर. अशा पद्दतीन ते मार्केट आसा सध्या तुमी ह्या मार्केटाचेर कितें पावर मारला पावर मारलो पण आमी इतलें काम करून घेतलं न्ही तें आतां आमी जाता तितले पळय आयज फाल्यां तांकां शिफ्टींग करपा आशिल्लें तेंचो आतां कितें जालें ते सगळे जाण हांगा येयले कित्याक लागून तांकां तो जागो पावन मातसो वाडोवन दिया म्हणून बरें आसा म्हणून चड वाडोवन तांकां दिवया आमी इल्लो करुया कोणाची कटकट नाका कोणाक त्रास करप ना कित्याक तें फाल्यां सकाळीं तर कितें जालें बरें वायट सांगूं शकत न्ही की सायडीच्या तोट्याचो भाग इल्लो खसता सारको कळ्ळें न्ही आमी पळयलो सो ताका लागून आमी जाता तितले बेगीन तांकां हे विकाक मातशे भशेन आमी तांकां बाय सॅटर्डे म्हणल्यार आमी तांकां हांगा शिफ्ट करता